राज्यात पावसान एका म्हयन्या भितर हाफ सेंच्युरी मारल्या। अपेक्षित केल्ल्या काळाच्या कांय दीस पयलींच पावसान 50 इंचाचो टप्पो पार केलो। वादळी हवामानाक लागून नुस्तेमारांक ह्या काळान दर्यान वचपाक बंदी घाल्या। राज्यात पावसान एका म्हयन्या भितर मारली हाफ सेंच्युरी। जून महिन्यात पावस राज्यात 52.52 इंच नोंद जाला। अपेक्षित केल्ल्या काळाच्या कांय दीस पयलींच पावसान 50 इंचाचो टप्पो पार केला। आता मेरेन पडिल्लो पावस सरासरीकाय 35% वाडला। मॉन्सून पावसाचे वारे राज्यात फाटलो आठवडोभर सक्रिय जाला, पण फाटल्या 2 दिसांक पावसान आपलो नेट मातसो कमी केला। राज्यात गेल्या 24 वरां भितर 2 इंच पावस पडला। येवपी 48 वरां मजगतीं सादारणसो बारीक पावस शिरशिरपाची शक्यताय वेधशाळेन वर्तयला। 27 जूनाक राज्यात 4 इंच पावस नोंद जाल्लो, जाल्यार सांगे तालुक्यांत 8 इंच पावस नोंद जाल्लो। फाटल्या आठवड्यांत व्हाळ, नदयो, रस्ते जे उदक भरून तुंबिल्ले तांकां ह्या 2 दिसांक थाकाय मेळ्ळ्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।